शिव जयंती निमतान आयज शिवोलीच्या स्वामी समर्थ मठान समितीन खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. मठाचो अध्यक्ष निलेश वेर्णेकारान हे विशीं माहिती दिली. हे निमतान स्वामी समर्थक मठ ते थिएटर जंक्शन मेरेन मिरवणूक काडटले. तशेंच ह्या जंक्शनाक शिवाजी सकल म्हूण नांव दितले अशें वेर्णेकारान सांगलें. लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या उत्सवाक वांटेकार जावन कार्यावळ यशस्वी करची अशें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलें. नमस्कार, हांव निलेश वेर्णेकार शिवोले रावता. 19 फेब्रुवारी हो दीस तुमी सबंद गोमंतक आमचे गोंयकार जाणा, सबंद जग जाणा की 19 फेब्रुवारी हो शिवाजीची जयंती आसा. त्या निमित्तान शिवोले आमी शिवजयंती मोठ्या दमादान साजरी करपाची चिंतलेली आसा. खास करून स्वामी समर्थ मठ आसा पळय थंयसून 3:30 ल्हानशी एक रॅली आमी आयोजीत केल्ली आसा. तेन्ना तमाम गोंयच्या शिवप्रेमी कडेन आनी आमच्या शिवोलेचे शिवप्रेमी तशेंच म्हाजे शिवोलचे सगळे भाव भयणां कडेन मागता की तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या रॅलीक सहभागी जावचे. खास करून ही आमी रॅली दवरलेली आसा स्वामी समर्थ टेम्पला कडल्यान शिवोले बाजारा पर्यंत. बाजारा कडल्यान सर्कल जे आसा आमचे थिएटर सर्कल म्हणटा, पण आतां आमी तेंचें नांव शिवाजी सर्कल अशें केल्लें आसा. आनी त्या हितून सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो. आमचो प्रयत्न आसा की शिवाजीची ल्हानशी जी मुर्ती थंय स्थापन जाल्ली आसा, काही येणाऱ्या काळान आमी ती मुर्ती मोठी करपाची आसा. आनी तितून तुमचो सगळ्यांचो आमकां सहभाग हातभार लागपाचो जावं म्हणून आमी तुमकां एक आव्हान करता की 19 तारखेर जे आमी आतां थारायल्लें आसा शिवजयंती साजरी करपाची आसा, ते दिसा सगळ्यांनी मोठे संख्येन येवचें. आनी कांयशे आमकां लोक विचारता की ही ल्हान मुर्ती कित्याक, पण प्रयत्न असो आसा की आमचो मोठ्यांच्या मोठी मुर्ती थंय स्थापन करपाची. तेन्ना सगळ्या शिवोलकार भावां कडेन, सगळ्या गोंयच्या भावां कडेन म्हणटा की तुमी ह्या रॅलीन सहभागी जावचे आनी आमकां ते दिसा तुमचो मोठो असो आशिर्वाद दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन